नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार पळोवया. आयच्यो मुखेल खबरो. बर्च नायट क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणाची मॅजिस्टेरियल चौकशीचो सरकाराचो आदेश. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी घडणुकेचेर उक्तायले दुख. जिल्हो पंचायत वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षाच्या युतीचेर आजून कांयच निमाणो निर्णय ना. इंडिगो विमान कंपनीक कारणां दाखय नोटीस. उड्डाणां रद्द जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर प्रवाशांच्या सोयी खातीर गोंय विमानतळाचेर खासा व्यवस्था. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी लडाखात 125 प्रकल्पांचे जालें उक्तावण. कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंडाचेर जालो गीता पाठ. 5 लाख सनातनी लोकांनी एकठांय येवन केलें भगवद्गीतेचें पठण. आनी आतां खबरो विस्तारान. बर्च बाय रोमियो लेन नायट क्लबांत लागिल्लो उजो दुर्दैवी आसा अशें सांगून ह्या घडणुकेची खोलायेन चवकशी करून उज्याचें कारण सोदून काडपाचें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलां. ह्या प्रकरणात जबाबदार आशिल्ल्या आड कायद्यान खर कारवाय करतले अशेंय तांणी सांगलें. बर्च नायट क्लबाक काल मध्यान उजो लागिल्ल्यान 25 जाणांचो जीव गेला जाल्यार 6 जाण जखमी जाल्यात. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आनी केंद्रीय घरमंत्री हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख उक्तायलां. बर्च बाय रोमियो लेन नायट क्लबाक लागिल्लो उजो दुर्दैवी अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ह्या प्रकरणाची सरकार खोलायेन चवकशी करतले, उज्याचें कारण सोदून काडटले आनी ह्या प्रकरणाक जबाबदार आशिल्ल्या आड कायद्यान खर कारवाय करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. ऑलमोस्ट आमचे फायर स्टाफ, पुलीस स्टाफ हे सगळे इन्सिडंट जाता हांगासर पावले. तांच्यांनी कंप्लिटली उजो पालोवपाचो किंवा सगळो कंट्रोल घेतलो, बट वाचोवपाक कोणाक शकले ना. जे लोक भायर सरलेले ते फक्त वाचले. पण एकंदर जर पळयत जाल्यार त्या क्लबाची सिच्युएशन व्हेरी म्हणजे कसले नॉर्म्स फॉलो न केल्ले आसा, कसली सेफ्टी फॉलो न केल्ली आसा. सहज प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करताना मागीर कळ्ळां की विदावट एनी म्हणजे बाकीची सेफ्टी, फायर सेफ्टी परमिशन्स हे ते न घेताना अशा पद्दतीचो हो क्लब चलतालो. इन शॉर्ट म्हणजे खंयच्या परमिशनाचेर चलतालो ते व्हेरीफाय करचें पडटलें. एट प्रेझेंट उलोवप योग्य जावचें ना. बट जो इन्सिडंट जालो तो योग्य जावंक ना. तांच्या जे मृत जाले त्यांच्या प्रती शोक व्यक्त करता, त्यांच्या फॅमिलीच्या दुःखात आम्ही सहभागी आसा. ह्या प्रकरणाची मॅजिस्ट्रियल चौकशी करपाचे आदेश सरकारान दिल्यात. ह्या क्लबान खंयच्यो परवानग्यो घेतिल्ल्यो आनी तांकां त्यो कोणे दिल्ल्यो हाची चौकशी जातली. क्लबाच्या धन्या आड अटक वॉरंट जारी केला. क्लबाचे व्यवस्थापक आनी हेरांक आदींच अटक केल्या अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी. फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे. और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं. और उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करके जो कोई मैंने गलती मिलेगी उसको बिहाइंड द बार्स हम करेंगे. बर्च नायट क्लबाक काल मध्यान उजो लागिल्ल्यान 25 जाणांचो जीव गेला जाल्यार 6 जाण जखमी जाल्यात. जखमींचेर गोंय वैजकी इस्पितळांत उपचार चालू आसात. राज्यपाल अशोक गजपती राजू हांणी इस्पितळांत जखमींची भेट घेतली. ही दुर्दैवी घडणूक अशें सांगून जखमींची भलायकी बेगीन सुदारू अशें राज्यपालांनी म्हळां. It's an unfortunate incident. They're getting the medical attention, and we pray to God that they all recover. And the Chief Secretary has mentioned to me, because we had a small chat, that he will do a review of all the regulatory departments, because this is a disturbing thing. So we hope that they will be able to rise to the occasion so that such a thing does not recur.
Again, I understand there's been a long time, or probably this is the first time it's happened. You ought to know better. I don't. But whatever it is, a life lost is a life lost. So we have to take that care. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या घडणुकेचेर दूख उक्तायला. मरण आयिल्ल्यांच्या प्रती तांणी सहवेदना उक्तायल्यात आनी जखमी बेगीन बरे जावचे अशी प्रार्थना केल्या. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी ह्या घडणुकेचेर दूख उक्तायला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन आयज सकाळी फोनाचेर ह्या प्रकरणाचो तपशील घेतलो. प्रधानमंत्र्यांनी जखमी जाल्ल्यांची वासपूस केली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेचेर दूख उक्तायला. एक्स माध्यमाचेर तांणी पोस्ट करून ह्या घडणुकेंत मरण आयिल्ल्या प्रती तांणी सहवेदना उक्तायल्या, जाल्यार जखमी बेगीन बरे जावचे अशें मागलां. मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक 2 लाख रुपयांची मजत जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपया मजत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधींतल्यान तांणी जाहीर केल्या. गोंय सरकारानय ह्या प्रकरणात मरण आयिल्ल्यांक मजत जाहीर केल्या. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी ह्या घडणुकेचेर दूख उक्तायला. राज्याचे मुखेल सचिव डॉ. V. कांदावेलू हांणी फुडाराक अश्यो घडणुको जावच्यो न्हय ह्या खातीर सगळ्या नियामक खात्यांचो नियाळ घेवपाचें उतर राज्याचे मुखेल सचिव डॉ. V. कांदावेलू हांणी दिलां. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या घडणुकेचेर दूख उक्तायला. अशा सगळ्या सुवातांचेर योग्य अनुपालन जावपाक जाय अशें तांणी म्हळां. The incident which happened is very tragic for a tourism destination like Goa. काल रातच्यान जो एपिसोड जाला तातूंत 25 जाण टुरिस्ट आनी स्टाफ त्या जाग्याचो ना जालो आनी द वे इट हॅज हॅपन्ड इज व्हेरी ट्रॅजिक टू नॉट इवन कांट इवन पुट द वर्ड्स टुगेदर म्हणटा अशें. तातूंतल्यान सरकारान मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली जे जाय ते एक्शन घेवन द ambulances and fire brigade were immediately pressed into action. A lot of things were moving throughout the night and we were continuously monitoring the situation. एक म्हणल्यार हाजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा in these type of things. On basically an FIR has to be lodged immediately on this type of places which do not find themselves accountable. Tourism jenna important गोंयांक आसा तेन्ना all these type of locations and should ensure proper compliance whether it's fire or any other thing. कळंगुटेचे आमदार मायकल लोबो हांणी ह्या घडणुकेचेर दूख उक्तायला. गोंयांतल्या सगळ्या क्लबांचे सेफ्टी ऑडिट करप गरजेचें अशें तांणी म्हळां. The similar incident had happened in Mumbai, which was an eye-opener 2 years back, which I had taken a press also, that we need to do safety audit in the state of Goa. And this should be done on priority basis, on top priority. Safety of tourists and also the workers who are working in the establishment is very much important. And for that, whatever needs to be done by the owner before the premises is opened, blueprint which is stamped by the fire department should be there in place. And all those things should be fire hydrants, fire extinguishers, sprinklers, underground sump of nearly 1 lakh liter capacity water should be made available on the ground. ह्या घडणुकेचेर निर्णायक कारवाय करपाचें उतर उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी दिलां. ह्या प्रकरणात जबाबदार आशिल्ल्यांचेर फौजदारी केसी नोंद करतले अशें तांणी सांगलें. नायट क्लबाक लागिल्ल्या उज्यांतल्यान वाचिल्ल्या 5 जाणांचेर उपचार चालू आसात. 4 दादले 12% भाजल्यात जाल्यार 20 वर्सां पिरायेची एक चली 29% भाजल्या अशी माहिती भलायकी सचिव यतींद्र मरळकर हांणी दिली. One girl is there, okay, who is 20 years old, and but she is also recovering. It is not that she is not recovering; she is also recovering, and our efforts are that to make them fully recover, okay, so that they can go home very fast. 4 boys are there, and 1 girl is there who is 20 years old. Okay, so altogether 5 patients are there who are admitted for burn injury in GMC. Mostly it is in the range of 12%. 12%. But no lung issues? Yeah, one is 29%. That girl is total little higher side, 29%. Monitor and Yeah, see. yeah, but they are monitoring. Altogether 25. It is already reported. Identify, I think 6 are identified, okay, but remaining also will be identified. Families are coming, okay. So most probably, I think by tomorrow all will be identified. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी ह्या घडणुकेचेर दूख उक्तायला.
ज्या तरेन क्लब माफिया फायर परमिशन नासतना क्लब चलयतात ते गोंय सोसूंक शकना अशेंय तांणी म्हळां. Goa cannot tolerate such type of dictates where mafias, land mafias, these club mafias are operating without fire permission. ही घडणूक राज्यातल्या पर्यटन इतिहासातलो काळो दीस अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी म्हळां. मुझे लगता है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है और हम लोग जो भी 25 लोग जो अभी मुझे सूचना मिली है कि अभी आंकड़ा 25 लोगों की इनोसेंट लोगों की मौत हो चुकी है. सो वी पे कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ ऑल द डिसीज 25 पीपल. मुझे लगता है कि दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन द हिस्ट्री ऑफ नाइट क्लब्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. के ऊपर डिटेल में इंक्वायरी होनी चाहिए. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. पारंपरिक रहट से पानी निकालते हुए लोगों को देखकर ऐसे नहीं लग रहा है ना जैसे वक्त की सुई अचानक पीछे घूम गई हो. बरसों सदियों पीछे. यहाँ न बिजली की चमक है, न ट्रैक्टरों की घरघराहट, न मोबाइल की घंटियां. सिर्फ हवा की सरसराहट और रहट की चरमराहट जो हर रोज इस गांव की जिंदगी की लय में मिलकर संगीत बजाती है. यही है वैदिक कुर्मा ग्राम, एक ऐसा गांव जहां जीवन आज भी वैदिक परंपराओं की धुन में बहता रहता है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें. जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका. देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो विकार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरां जिल्हो पंचायत वेंचणुके खातीर विरोधकांच्या युतीचेर आजूनय स्पश्टताय ना. युती जातली काय ना हाचेर आयज आयतारा मेरेन निमाणो निर्णय येवपाची शक्यताय आसा. युती विशीं सकारात्मक भासाभास जाल्ल्याचे काँग्रेसचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें. काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी आरजीपी आनी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्या वांगडा म्हत्वाची बसका घेतली. चार्जान तुका आतां क्लियर कट सांगला की फाल्यां आमची दोगां कडेन डिस्कशन केलां. वॉट एवर वी हॅव स्पोकन फाल्यां मेरेन वी वील कॉल यू एंड टेल यू. जालें न्ही रे, डिस्कशन केलें न्ही रे. आतां प्रपोजल आमी पयलींच दिल्लो, तो पावोंकूच ना म्हणटा ते. काँग्रेसीच्या हायकमांडान नवो प्रस्ताव दिला आनी ताचेर विचार करून निमणो निर्णय घेतले अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी सांगलें. काँग्रेसचो जो नॅशनल लिडर आसा तांचो ठाकरे आनी स्टेट प्रेजिडंट अमित ह्या दोगां कडेन आनी तांचो सिनियर लिडर
शेख सर यांच्याकडे एक मिटींग जाली आता खूप टायम ही मिटींग चल्ली चर्चा चल्ली ह्या हेचेर खुबश्या गजालींचेर आमचें डिस्कशन जालें म्हणल्यार स्टार्टींग पासून आतां पर्यंत आमचे टॉक्स कशे चल्लेले कोणा वांगडा चल्लेले खंयच्या सिटांचेर चल्लेले खंयची सिटां प्रॉमीस जाल्ली खंयची सिटां फ्रीज जाल्ली मागीर कितें जालें हे सगळे आमी कितें सॅक्रिफायस केले आमी खंयची सिटां सोडली ज्या जाग्यार आमी स्ट्रॉंग आसतना पासून आमी ते फाटीं रावले खंयचे तालुकाज आमी सोडले हे सगळें आमी तेंच्या कडेन डिस्कस केले मागीर हें डिस्कस केलें डिफेक्टरा बद्दल तेंच्या कडेन डिस्कस केलें की डिफेक्टर जर पार्टेन आसा जाल्यार तो अलायन्साक लागता ना हेचेर डिस्कशन जालें. इंडिगोची दिल्ली सावन 8 सुवातांचेर वचपी विमानां रद्द जाल्यात. दिल्ली सावन नागपूर जम्मू आयझोल आनी अमृतसर मेरेन वचपी लेगीत विमानां रद्द केल्यात. फाटल्या कांय दिसां सावन इंडिगोच्या वेव्हाराक लागून आनी विस्कळीत सेवेक लागून बऱ्याच प्रवाशांक त्रास सोंसचो पडला. काल 113 सुवातांचेर विमान सेवा सुरू करून 700 विमान उड्डाणां कार्यान्वीत केल्यात अशें इंडिगो ह्या विमान सेवा दिवपी कंपनीन जारी केल्ल्या वक्तव्यात म्हळां. नेटवर्क आनी रोस्टर प्रणाली व्यवस्थीत करून फुडल्या कांय दिसांत विमान सेवा आनीक बरे तरेन संचालीत करपा खातीर यत्न सुरू आसात. आयज आनीक 1,500 विमानां मुखेल सेवेत हाडपा खातीर यत्न सुरू जाल्यात. इतले मजगतीं गोंय आंतरराष्ट्रीय विमानतळान सद्याच्या उड्डाण संकश्टाच्या फाटभुंयेर प्रवाशांच्या सोयी खातीर पावलां उबारल्यात. 4 आवर्स में उसका आंसर देना इसलिए इतले मजगतीं गोंय आंतरराष्ट्रीय विमानतळान सद्याच्या उड्डाण संकश्टाच्या फाटभुंयेर प्रवाशांच्या सोयी खातीर पावलां उबारल्यात. बसपाची अतिरिक्त वेवस्था चार्जिंग पॉयंट्स उदकाची वेवस्था रिफ्रेशमेंट आनी बेबी केअर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. अतिरिक्त मनीसबळ आनी खाशेलो नियंत्रण कक्षय स्थापन केला. 24 वरां वैजकी सुविधाय दवरल्या. कालच्या 37 फ्लायटींतल्यो 14 फ्लायटी रद्द जाल्ल्यो. आयज 41तल्यो 10 फ्लायटी रद्द जाल्यात. इंडिगोची विमान उड्डाणां हळूहळू सामान्य जाता. इतले मजगतीं इंडिगोच्या सद्या परिचालन संकश्टाक लागून प्रवाशांक मानसीक त्रास आनी असुविधा सोंसची पडटा अशें केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हांणी म्हळां. ह्या प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करपाचे यत्न सुरू आसात आनी ज्या प्रवाशांची उड्डाणां रद्द जाल्यात तांचे पयशे परत दिवपाचे आदेश दिल्यात अशें ताणें सांगलें. विमानन नियामक नागरी उड्डाण महासंचालनालयान सद्याच्या स्थितीची कारणां सोदपाक आनी ताचेर उपाय काडपाक 4 वांगड्यांची समिती घडयल्या अशें ताणें सांगलें. इंडिगोचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी पीटर आल्बर्ट हांकां कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. ह्या समितीचो अहवाल आयल्या उपरांत कारवाय करतले आनी कोणाकच सोडचे ना अशेंय ताणें सांगलें. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, हम अब पढ़कर क्या करेंगे? अब तो हमारे बच्चों और नाती पोतों का स्कूल जाने का समय है. फिर वो दिन आया जब लगा कि पढ़ना कितना जरूरी है. आदिवासी सहरिया समुदाय की ये महिलाएं पहले जंगल से लकड़ियां लाने और चूल्हा चौका करने को ही अपनी नियति मान चुकी थीं. लेकिन उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के पिसनारी गांव में अब बदलाव की बयार चल पड़ी है. अब सहरिया समुदाय की ये महिलाएं घर का कामकाज निपटाकर हर दिन अपना खोया हुआ आत्मविश्वास ढूंढने स्कूल के लिए निकल पड़ती हैं. भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें. जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका. देखिए गांव से वे नीलेश मिश्रा सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में.
देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। या लहानशा विसवापरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज शीम रस्तो संघटना म्हळ्यारच BROन बांदिल्ल्या धोरणीक नदरेन म्हत्वाच्या 125 साधन सुविधा प्रकल्पांचें उक्तावण केलें। हे प्रकल्प 7 राज्यां आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांत बांदल्यात आनी हातूंत शोक बोगद्याचो आस्पाव आसा। भारतीय लष्कर आनी BROन देशा खातीर सर्वोच्च त्यागाक हे प्रकल्प ओपल्यात अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या प्रकल्पाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार म्हळें। ह्या शोक बोगद्याक लागून वाठाराची उदरगत जातली, पर्यटनाक चालना मेळटली आनी अर्थीक उदरगतय जातली अशें सांगून हो बोगदो लडाखा खातीर गेम चेंजर आसा अशें तांणी म्हळें। बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी का बढ़ना किस तरह से मल्टी डायमेंशनल वे में सबको प्रभावित कर रहा है। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। बॉर्डर पर तैनात जवान की जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संरक्षण मंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना ऑपरेशन सिंदुराचो लेगीत उल्लेख केलो। पहले हमने देखा जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया। आतंकियों का क्या हश्र किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। अस्तंत बंगालात सुरू आशिल्ल्या बाबरी मशीद पुनर्बांधकाम विवादाच्या फाटभुंयेर कोलकाताच्या ब्रिगेड परेड ग्राउंडाचेर गीता पठाचें आयोजन जालें। 5 लाख सनातनी लोकांनी एकठांय येवन भगवत गीतेचें पठण केलें। अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हिच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाक लागून हुमायूं कबीर सारख्या राजकारणी फुडाऱ्यांनी बाबरी मशीद परत बांदपाची धमकीच दिल्या। ममता बॅनर्जी सरकारान बऱ्याच वर्सां सावन बहुसंख्य समाजाच्या आस्थेकडेन अन्यायपूर्ण वागणूक दिल्या असो आरोप भारतीय जनता पक्षान केला। ह्या सामुहीक गीता पठणाच्या कार्यावळीक स्वामी रामदेव, धीरेंद्र शास्त्री हांचे सयत बऱ्याच वडील संतांनी व्हडा संख्येन गीता पाठ कार्यावळीत वांटो घेतलो। हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ नहीं, यहाँ का मुसलमान बंगाली मुसलमान का लीडर होगी, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ नहीं, यहाँ का मुसलमान बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। आणि आता पळोवया आजचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 21.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। बर्च नायट क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणाची मॅजिस्टेरियल चौकशी करपाचो सरकारचो आदेश। राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यांनी घडणुकेचेर उक्तायले दुख। जिल्हो पंचायत वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षाच्या युतीचेर अजून कांयच निमणो निर्णय ना।
इंडिगो विमान कंपनीक कारणां दाखय नोटीस. उड्डाणां रद्द जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर प्रवाशांच्या सोयी खातीर गोंय विमानतळाचेर खासा व्यवस्था. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी लडाखात 125 प्रकल्पांचे जालें उक्तावण. कोलकातात ब्रिगेड परेड ग्राउंडाचेर जालो गीता पाठ. 5 लाख सनातनी लोकांनी एकठांय येवन केलें भगवद्गीतेचें पठण. आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्स सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात आनी हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.